होळयेच्या दिसा दोन गटांमदी जाल्ल्या झगड्याक राजकीय रंग दिवन भाजपान लोकांमदी भयाचे वातावरण निर्माण केला अशें काँग्रेसीचो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले। काँग्रेसच्या 7 आमदारांनी मुरगांव पुलीस स्टेशनात येवन कारण नासतना काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचेर आरोप घालून तांकां अटक कित्याक केली अशें पुलिसांक विचारले। तशेंच कारण नासतना अटक केल्ल्या भुरग्यांक सोडिना जाल्यार काँग्रेस खर पावलां उबारतलो अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। इट वॉज अ सिंपल इन्सिडेंट ऑफ अ होली जे कितें गाडी लागली म्हणून थिंगा इन्सिडेंट स्टार्ट जालो आनी थिंगासून पॉलिटिकल कलर दिल्लो हा एका आनी सगळे व्हडले स्टेट लिडर्स हिंगा ह्या पुलीस स्टेशनार येयले, हॉस्पिटलान म्हणून गेले आनी कितें केले आनी व्हडलो हे दाखयल्लो हा आख्खी एक 500-600 पुलीस हाडून दवरले हिंगा, म्हणजे एक भय निर्माण दाखोवपाचे प्रयत्न जाला आनी म्हाका दिसता हे खूब रॉंग हा, दिस इज रॉंग. And they cannot digest that Sankalp Amonkar has won as a MLA of Murmugaon constituency. This is not law. This is not as per law. तुम्ही पयली व्हिडिओचेर आहा तांकां एक वेळा कितें एक्शन घेतलें हांव समजुपाक शकता. दुसरे जे व्हिडिओचेर नाच आनी जांचो ह्या इन्सिडेंटा कडेन संबंध ना, जस्ट बिकॉज समबडी तांची नांवां घालता, हो आसा मरे हाजें नांव घाल, हो संकल्पाक काम केलां मरे हाका लागून संकल्पाक 100 मतां मेळ्ळा मरे ताजें नांव घाल, अशें करून हॅरेसमेंट करप. डायजेस्ट करा मरे पराभव, आयुष्यभर विजयीच मेळटा अशें ना. तें आसपा जाय न्ही. थंय आनी कितें उजलाय, बॅनरां उजलाय ताजें आनी कितें जालें, ताका पुलीस स्टेशनाचेर वचचें पडलें आनी थंय पुलीस एक्शनूच घेना.